नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राजस्थानातले काँग्रेस सरकार तरणाट्यांच्या भविष्याकडेन खेळ करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सिकर हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेत केले आरोप. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांचे जाले लोकार्पण. 8 लाख कोटी लाभार्थ्यांक जालो लाव. मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावेल्यान संसदेच्या दोन्ही सभाघरांत बोवाळ जाल्ल्यान कामकाजांत आडमेळी. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी चित्रपट दुरुस्ती विधेयक केले राज्यसभेत पारीत. येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मेरेन राज्यांत मिना व्यवसाय जातलो सुरू. सरकाराक 350 कोटी रुपयांची मेळटली येणावळ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो विस्वास. आणि संशोधकांक घेऊन दर्या संशोधन खातीर वचपी एनआयओच्या जहाजाक भारतीय तटरक्षक दळान दिले जीवदान. धाडसी कामगिरीत 36 लोकांक वाटायले जीव. आता खबरो विस्तारान. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानाक भेट दिली. राजस्थानातल्या सिकर हांगा आयोजित एका भौशीक सभेत तांणी वांटो घेवन उलोवप केले. राजस्थानातल्या गेहलोत सरकाराचेर नेम साधतना राज्यातल्या विल्हेवाट लागिल्ल्या कायदो वेवस्थेचेर तांणी टिका केली. तशेंच राजस्थानातले काँग्रेस सरकार तरणाट्यांच्या भविष्याकडेन खेळ करता असो आरोप तांणी केलो. राजस्थान में नशे की तस्करी, नशे का कारोबार फल फूल रहा है. हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है. कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता. भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है. पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग. राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है. यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है. राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या राजस्थान भोंवडेंत आज शेतकारां खातीर खासा येवजण्यांची आनी उदरगत कामांची भेट दिली. प्रधानमंत्र्यांनी 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांचे सिकर हांगा लोकार्पण केले. ह्या केंद्रामार्फत शेतकारांच्यो साबार गरजो एकाच जाग्यार सुटाव्यो जातल्यो. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी आज युरिया गोल्ड हो युरियाचो नवो प्रकारूय लॉन्च केलो. सल्फरान लेपीत हो युरियाचो प्रकार मातयेन सल्फराची कमतरता भागयता, तशेंच मोलान सवाय आनी प्रभावी प्रकार जावन आसा. ते भायर प्रधानमंत्र्यांनी ONDCचेर 15,000 शेतकार उत्पादक संघटनांक वांटेकार करपाची सुरवात केली. हातूंतल्यान डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलायन पयशे फारीक करप, व्यवसाय ते व्यवसाय आनी व्यवसाय ते उत्पादक हांचे भितर देवाण घेवाण सोंपें करपा सयत शेतकार संघटना सशक्त जातल्यो. सिकर हांगा जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी PM किसान सन्मान निधीचो 4थो हप्तोय जारी केलो. सुमार 17,000 कोटी रुपया 8.5 कोटी लाभार्थ्यांक मेळ्ळे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या राजस्थान भोंवडे उपरांत गुजरातच्या राजकोट हांगा हिरासर वाठारांत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण केले. 1,400 कोटी परस चड गुंतवणूक केल्ल्या ह्या विमानतळाचेर अर्विल्ले तंत्रगिन्यान आनी स्थायी सुविधांचो मेळ जाल्लो पळोवंक मेळटा. उक्तावण सुवाळ्यांत केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तशेंच गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हाजीर आशिल्ले.
ह्या वेळार उलोवप करतना 2014 वर्सा भारतान फक्त 74 विमानतळ आशिल्ली ती 2023 मेरेन 2 परस चड जावन 178चेर पावल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। ह्या विमानतळाक लागून राजकोटान उदरगतीत नवी उर्बा मेळून वेपार धंद्या खातीर नव्यो संद्यो तयार जातल्यो अशें तांणी मुखार सांगलें। अब इनकी संख्या भी बढ़ करके डबल से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हवाई सेवा के विस्तार ने भारत के एयरलाइन सेक्टर को दुनिया में नई ऊंचाई दी है। आज भारत की कंपनियां लाखों करोड़ रुपए के नए विमान खरीद रही है। आज हिंदुस्तान में 1000 नए विमानों का ऑर्डर बुक है और संभावना है आने वाले दिनों में 2000 विमान के ऑर्डर की। ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी पक्ष वांगड्यांनी आज लेगीत संसदेच्या दोन्ही सभाघरांत बोवाळ केल्ल्यान कामकाजांत आडमेळी आयल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मणिपूर विशयाचेर सभाघरांत निवेदन करचें अशी मागणी लोकसभेत काँग्रेस, द्रमुक आनी हेर विरोधी पक्ष वांगड्यांनी लावन धरली। सरकाराचो निषेध दर्शावपा खातीर विरोधी वांगड्यांनी आज काळ्या रंगाचे कपडे घाल्ले। विरोधकांच्या बोवाळ्यांतूच प्रश्नोत्तराचे वर रेटून व्हरपाचो यत्न सभापती ओम बिर्ला हांणी केलो। विरोधकांचो बोवाळ तसोच चालू उरिल्ल्यान कामकाज 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें। त्या उपरांत सभाघर सुरू जातकीच गिरायक, उपभोक्ता कार्य, खाद्य आनी भौशीक वितरण मंत्री पियुष गोयल हांणी विश्वास संशोधन विधेयक सभाघरांत सादर केलें। ताचेर उलयतना तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कायदे चड लोकाभिमुख जावचे हे खातीर फुडार घेतला अशें स्पश्ट केलें। गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 1500 से अधिक ऐसे कानून थे जो पुराने जमाने से चले आ रहे। कई तो गुलामी की मानसिकता रखते थे, आजादी के पहले के कानून थे। कई इतने इरेशनल थे जिसका कोई अता पता नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे 1500 के करीब कानून पूरी तरीके से रद्द किए गए, रिपील किए गए, जिससे जनता को और लोगों को एक राहत मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने गत 9 वर्षों में 40,000 ऐसे कंप्लायंस बर्डन जो लोगों को पूर्ति करनी पड़ती है, ऐसे कंप्लायंस बर्डन को या तो सरल किया या पूरी तरीके से खत्म किया। और एक प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे उद्योग और व्यापार को सरल किया जाए, और ईज ऑफ लिविंग, कैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में और सुविधा पहुंचे और उनको तकलीफ ना हो। ऐसे कई सारे प्रावधान, 40,000 के करीब प्रावधानों को सरलीकरण या पूरी तरीके से रद्द करने का काम किया। राज्यसभेत आज केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सादर केल्ले चित्रपट नियामक दुरुस्ती विधेयक 2023 राज्यसभेत पारित केलें। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से फिल्म जगत से जुड़े हुए एक छोटे से छोटा किरदार निभाने वाला स्क्रीन पर या स्क्रीन से पीछे उसके अधिकारों को आप आज संरक्षण देने वाले हैं। आप उनके हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं और उसके लिए पूरा सदन एकजुट होकर साथ आया है। आज राज्यसभेत लेगीत मणिपूर मुद्द्यावेल्यान दोनूय बाजूंच्या वांगड्यांच्या घोषणाक लागून 12 वरां मेरेन कामकाज तहकूब करचें पडलें। कामकाज सुरू जातकीच काँग्रेसीचे मल्लिकार्जुन खडगे हांकां उलोवपाची परवानगी अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी दिली। मात ह्या वेळार सत्ताधारी वांगड्यांनी घोषणा दिवपाक सुरू केल्यो। ह्या बोवाळांतूच विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी देशाच्या विदेश धोरणाविशीं निवेदन सादर केलें। Including the presidents of Germany, of Israel and Brazil. He also met with Indian students and members of the diaspora. In June, the Honorable Vice President engaged his counterparts from Zimbabwe and Gambia in New Delhi and received the Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of Congo. During this period, Honorable Prime Minister visited 7 countries. Bilateral visits were made to Australia, the US, Egypt, France and the UAE. Prime Minister participated in the
Quad and G7 meetings in Japan and co-chaired the Third FIPIC Summit in Papua New Guinea. खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसं विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. सरकारान पावणी केल्ल्या 9 खण ब्लॉकांतल्या 3 खण ब्लॉकांचेर काम नोव्हेंबर ते डिसेंबर मेरेन सुरू जातलें. खण वेवसायांतल्यान सरकाराक 300 ते 350 कोटी रुपया येणावळ मेळटली असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. राज्य विधानसभेन बुधवारा सांजे उसरा खण, विमानतळ, अबकारी खातें, म्युझियम आनी अर्थ ह्या खात्यांच्या मागण्यांचेर चर्चेक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली. स्पीकर सर, आतापर्यंत 45 crores ऑफ रुपीज आमच्याकडे जमाय केले आणि म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी स्पीडअप केला आणि भितरले 4 ब्लॉक पयलीं जे जाल्ले भितरले 3 ब्लॉक तरी जे आसा पळय न्ही हे आतां बेगिनात बेगीन म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबरच्यानूच सुरू जातले. एक तर सामको सुरू जाता ते EC लेवलाचेर पावल्या आणि म्हाका दिसता एक ब्लॉक जरी मेजर सुरवात जाला जाल्यार तांकां 300 ते 350 कोटी रुपया वो डायरेक्टली भरचे पडटले विथ एन कन्सेशन फी डायरेक्ट. स्पीकर सर, हातूंतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीचो रेवेन्यू जो आसा हो गव्हर्मेंटाक येतलो, कारण रॉयल्टी तर येतलीच येतली, कन्सेशनर फीज येतली, ताज्या भायर बाकीचे सगळे. म्हणून जरी ताका दिसलें की मायन सुरू जावचें, मायन 100% मायनींग जें आसा हें ह्या सिजनाक सुरवात जाता. हांगासर आशिल्ली मशिनरीज, ट्रक्स हेच कामाक लागतले, भायले खंयचेच हाडपाक दिवचे ना आमी, तेंय सांगता. आनी सांगल्या तशें आमच्याच लोकांक कामाकूय प्रिफरन्स मेळटलो. नॉट ओन्ली द मेजर मिनरल्स बट मायनर मिनरल्सा खातीर सुद्दां प्रोसेस आमी स्ट्रीमलायन केला. ज्यो बाकीच्यो सगळ्यो बसाल्ट आसतली, क्वॉरी आसतल्यो, हेज्या सगळ्या खातीर तांकां EC दिवन पयले फावटी जवळपास आमी 30 म्हणजे 60 काय कितें तरी बसाल्ट आनी बाकीच्या सगळ्या खातीर परमिशन दिल्या. आमी EC दिवपाचो प्रोसेस जो विदीन द स्टेट आसा तो फास्ट ट्रॅक करून सुरवात केला. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित जाल्लो असलो तरी दाबोळी विमानतळ सुरूच उरतलो अशी स्पष्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मोपा विमानतळा कडल्यान एप्रिल 2024 सावन राज्य सरकाराक येणावळ मेळटली अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. राज्य विधानसभेत बुधवारा सांजे जाल्ल्या चर्चेत मुखेलमंत्री जाप दिताले. सगळ्यांचो कन्सर्न आशिल्लो, कारण एअर इंडियाचे एक फ्लायट शिफ्ट जाले म्हणल्या उपरांत बाकीच्योय जातल्यो काय कितें हो कन्सर्न आसा. स्पीकर सर, आमी एविएशन मिनिस्टरा कडेन असेंब्ली आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन असेंब्ली सोंपना फुडें हांव मिस्टर माविन आनी रोहन हेंच्यांनी वचून पर्सनली मिटींग घेवन हो इशू स्पीकर सर रिजॉल्व करता. बट परतूय फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की आमच्या सरकारा कडल्यान दाबोली एअरपोर्टा वयले खंयचीच फ्लायट हांगासल्यान तेवटेन डायवर्ट करपा खातीर वयची ना. स्पीकर सर, हांव सोमार दीस जो आहा पळय न्ही, हांव डिटेल फाल्यां आनी परवा भितर सगळो रिपोर्ट घेवन सोमारा जो आसा पळय न्हू हाजेर हांव सांगता. फाटल्या मे म्हयन्यात राज्यात जाल्ल्या राना वाठारांत उजो लागपाच्या घडणुकांत रियल इस्टेट लॉबीचो कांयच संबंद ना अशी स्पश्ट जाप रानामंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या वरांत हळडोणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताचेर मंत्री राणे हांणी खोलायेन म्हायती दिली. कांय उपप्रश्नाचेर लेगीत मंत्र्यांनी जाप दिवन अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हे खातीर सरकार जतनाय घेता अशें सांगलें. 480 हेक्टर स्पीकर सर, त्याच्यातल्यान 365 इज एरिया फॉलिंग अंडर मेजरली अंडर मॉइस्ट डेसिड्युअस अँड सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट टायप. हांव एकूच सांगू शकता की माझे ज्युरिस्टिक्शनान फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून जे कितें नॅशनल पार्क आनी हे सगळे फॉरेस्ट आनी सेंच्युरी भितर जे एरिया येता हेजो प्रश्नच येना कन्वर्ट जावपाक.
आता तुम्ही जेन्ना विशय काडटा वो स्पेसिफिकली जर कितें तुमकां दिसता की खंय कितें करपाक कोणी गेला ते म्हाका नजरेक हाडून दियात, हांव तेजेर लक्ष घालता. प्रायवेट फॉरेस्ट आमी हात लावूं शकना आनी प्रायवेट फॉरेस्टान जर कोणी कितें केला तुमी नजरेक हाडून दियात, आमी तेजेर ताबडतोब कारवाई करता. राज्य सरकारान म्हाजी बस ही येवजण चालीक लायल्या. पयलीं ती प्रायोगीक तत्वाचेर एकाच मार्गाचेर आशिल्ली, मात येता त्या मंत्रिमंडळ बसकेंत प्रस्ताव मांडून ही येवजण पुराय राज्यांत चालीक लायतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. बाणावलेचे आमदार वेन्झी विएगस हांणी शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर बशी अपुऱ्यो पडटात हे विशींचे लक्षवेधी सूचना आज सभाघरांत मांडिल्ले. ताचेर मंत्री गुदिन्हो हांणी निवेदन केलें. म्हाका दिसता हे ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम बस्यो कमी आसले कारणान सगळे कडेन लोक फेस करता आनी हे रुटाक खऱ्यांनी आनी बसीस घालपा जाय. आत्ताच हाल्ली आमी म्हाजी बस स्कीम इंट्रोड्यूस केला वेर वी आर ट्रायंग टू हायर मोर प्रायवेट बसीस. हेच कारणां लागून बसीची सगळे कडेन शॉर्टेज आसा. कदंबाई आमकां इलेक्ट्रिकल म्हणजे बसीस आनी मायज येवपाच्यो आसा. ज्युडिशियस डिस्ट्रिब्युशन हुंय खरें गरज आसा थिंगा आमी बस्यो ह्यो दिवपाक आमची प्रयत्न चालू आसा. स्पीकर सर, एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार स्टुडंट्स बसीस मागता तांकां ऑलरेडी स्टुडंटां 50% कन्सेशन आसाच. आमच्यो कदंबा तेंचे एबाव 70% लास्टा तांकां ते पास बीन काडल्यार प्रवास ते करता आनी 30% ओन्ली रेवेन्यू कदंबा तेजेर ते बसीस इवन स्टुडंटां ही आमची बस चलयता. तरी आसतना हे 30% ओकून थोडे फारीक करना आनी आमी थोडे मॅनेजमेंटाचे म्हणजे नोदरे हाडला, तेंचे प्रिंसिपला सांगून मॅनेजमेंट सांगला शॉर्टेज आसा तेका आनी थिंगा बस जाय. आय वील मेक माय बेस्ट एफर्ट नॉट ओन्ली फॉर हिम वेर एवर पॉसिबल, कित्याक आमच्यो आनीकूय बस येवपा आसा, बाकीच्यो आमी बसीसूय घेवपाचे आसा इलेक्ट्रिकल सोडून. वेर एवर दे कॅन बी एकोमोडेटेड अकॉर्डिंग टू एक्यूट नीड आय वील डेफिनेटली टेक इट इंटू कन्सिडरेशन. मडगांवच्या घाऊक नुस्तें बाजाराचें नूतनीकरण करपा खातीर संबंदीत घटकां वांगडा चर्चा करून फावो ते निर्णय घेतले अशी जाप नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज विधानसभेत दिली. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या बाजाराच्या परिस्थिती कडेन सरकाराचें लक्ष वेधिल्लें. ताचेर फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी कांय उपप्रश्न उपस्थित केले. ताचेर मंत्री राणे हांणी जाप दिली. ऑनरेबल मेंबर श्री दिगंबर कामतान जे कितें उल्लेख केला हांव तेमकां घेवन बसता आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाक घेवन बसता. GSIDCच्या ऑफिशियल्साक मुख्यमंत्रीचे परवानगी घेवन तांकां आपयता मिटिंगेक आनी त्याच बरोबर तांकां कशें सोल्युशन काडून घेवपाचें तें करून मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून योग्य ते निर्णय आमी बेगिना बेगीन आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय प्रवाहा खातीर नव्या समितींची नांवां जाहीर केल्यात. ताची वळेरी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत 0 वरांत वाचून दाखयली. जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीन म्हादई प्रवाह ही कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. श्री PM Scott, member of Central Water Commission, is appointed as the chairperson for Madhi Pravaha. Shri Virendra Sharma, Chief Engineer CWC, is appointed as a member of Madhi Pravaha. Shri Ashok Kumar V, Director Appraisal Bangalore, is appointed as the Secretary for the Madhi Pravaha. It is dated 26 July 2023. जलशक्ती मंत्रालयान प्रवाह ऑर्डर पास केली. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. चला मैं उधर चला, हाँ किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में, मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे DD नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। It's party time, let's go। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever, best friend forever।
विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आज नवी दिल्लीत मेरा गांव मेरी धरोहर या उपक्रमाची सुरवात केली। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचो एक वाटो म्हणून ही कार्यावळ देशभरात चालीक लायतले। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वतीन नवी दिल्लीत कुतुब मिनार हांगा ह्या कार्यावळीचे उक्तावण जालें। 29 राज्यां आणि 7 केंद्र शासित प्रदेशांतले 6.5 लाख गांवांचो आभासी स्वरूपाचो सांस्कृतिक नकाशो तयार करप हो ह्या प्रकल्पाचो मुखेल हेत आसा। ह्या विशयाच्या पोर्टलाचेर दरेक गांवाविशीं भौगोलिक सुवात, पारंपारीक पोशाख, कला आनी हस्तकला, देवळां, जात्रा आनी उत्सव ह्या सारक्या गजालींची माहिती आसतली। नवी दिल्लीत आज रसायन आनी सारे मंत्रालयाच्या वतीन संवसारीक रसायन आनी पेट्रोकेमिकल्स निर्माण केंद्र ह्या विशयावेल्या शिखर परिशदेचें उक्तावण जालें। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांच्या हस्तुकीं परिशदेचें उक्तावण जालें। रसायनां आनी पेट्रोकेमिकल्स वाठारांत फुडारांतलीं धोरणां वळखून ह्या दिकेन वाटचाल करप हो ह्या परिशदेचो मुखेल हेत आसा। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण हांणी परिशदेंत मार्गदर्शन केलें। The specialty chemicals, and the market has been growing exponentially, and the industry in India is projected to grow at 12% CAGR, and within 25, if you're growing at CAGR 12%, you're going to reach a very significant level, and I can understand the need, therefore, for more robust support for specialized chemicals. The emergence of this Indian specialty market has been driven by the country's strong process engineering capabilities. So that drives this need for specialty chemicals, low-cost manufacturing capabilities, and also abundant manpower. Abundant manpower, yes, but still that end of the skilling which is missing is what is hurting your R&D capabilities as well. So if specialty chemical markets represent about 22% of India's overall chemicals and petrochemicals market, and that is valued at $32 billion US. भारतीय तटरक्षक दळान धाडस आनी कार्यक्षमतेची देख दिवपी एक बचाव कामगिरी करतना 36 लोकांचे जीव वाटयले तशेंच पर्यावरण संकश्ट आडावन दवरले। CSIR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीचे संशोधन जहाज सिंधू साधना हातूंत तांत्रिक आडमेळी आयिल्ल्यान ते जहाज कारवारच्या दिकेन व्हांवत वताले। तातूंत 8 शास्त्रज्ञां सयत एकूण 36 व्यक्तींचो आस्पाव आशिल्लो। जहाजाचे इंजिन पुरायपणान बंद पडिल्ल्यान दर्याच्या ल्हारांचेर ते जहाज तरंगतालें। गोंयच्या दर्यादेग जिल्लो मुख्यालयान 26 जुलयाक सुमार दनपरां 1 वरांचेर ह्या जहाजाचो संकश्टाचो संकेत मेळ्ळो। ह्या जहाजांत मोलादीक शास्त्रीय उपकरणां आनी संशोधन म्हायती आशिल्ल्यान तशेंच कारवारच्या दर्यादेगेक आपटून थंय तेल सांडपाचो पर्यावरणीय धोको आशिल्ल्यान परिस्थिती गंभीर जाल्ली। उटंगराच्या पावसाक लागून हवामानाची परिस्थिती प्रतिकूल आसूनय तटरक्षक दळान आपले जहाज बचावा खातीर धाडून दिले। सिंधू साधना हे जहाज 28 जुलयाक मुरगांव बंदराचेर सुखरूप पावतले। वेस्ट इंडीज ब्रिज टाउन हांगा भारत आनी वेस्ट इंडीज मजगती एक दिसाच्या माळेंतल्या 3 सामन्यांतलो पयलो खेळ आज कॅनिंगटन ओव्हल मैदानाचेर सुरू जातलो। सांजे 7 वरांचेर खेळाक सुरवात जातली। ह्या माळेंतलो दुसरो सामनो 29 जुलयाक जाल्यार तिसरो सामनो 1 ऑगस्टाक जावपाचो आसा। ते उपरांत 3 ऑगस्ट सावन T20 माळेक सुरवात जातली। जपान उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीन दादल्यांच्या 21 गटाच्या उप-उपांत्यपूर्व फेरयेंत भारताच्या लक्ष्य सेन हांणी जपानच्या कांता त्सुयेनामाचो 21-14, 21-16 अशा सेटांनी पराभव जाल्यार भारताच्या S प्रणॉयान भारताच्याच S किदंबी श्रीकांत हाचो 19-21, 21-9 आनी 21-9 अशा सेटांनी पराभव केलो। निप्पॉन बॅडमिंटन असोसिएशन 1977 सावन दर वर्सा ह्या सर्तीचें आयोजन करता। आता मेरेन खंयच्याच भारतीय खेळगड्याक ही सर्त जिखपाक यश येवंक ना। मातून लक्ष्य सेन आनी प्रणॉय हांची कामगिरी मतीन घेतली जाल्यार भारतीय खेळगड्यांक ही सर्त जिखपाची संद आसा। फाटल्या 8 दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या पावसाची रिपरिप अजूनय चालूच आसा। अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या चक्रीवादळाच्या प्रभावाक लागून फुडले 5 दीस उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्या। हवामान खात्यान आज रेड अलर्ट जारी केल्लो जाल्यार फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला। घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून सांगे, केपें, वाळपय वाठारांत पावसान इंचाची 100 हुपल्या।
जाल्यार हेर वाठारांत सरासरी 93 इंचा वयर पावस जाला। कांय जाग्यांचेर झाडां आनी पालसणां कोसळपाच्या फाटभुंयेर आपतकालीन यंत्रणा सज्ज जाल्यांत। फाटल्या कांय दिसां सावन अंजुणे धरणांत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान धरणांतल्यान उदकाचो विसर्ग सुरू केला। साळावली धरणांत लेगीत उदक तुडुंब भरलां। मजगतीं केसरलोक ते करंजोळ ह्या वाठारांत रेल्वे लायनीचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान रुळाचेर पडिल्ली माती काडपाचें काम झुजापावण्यार सुरू आसा। ह्या घडणुकेक लागून गोंय लोंढा बेळगांव ह्या येरादारीचेर विपरीत परिणाम जाला। प्रवाशांच्या सोयी खातीर कर्नाटक येरादारी महामंडळान खासा बशींची सोय केल्या। पालसणां कोसळिल्ल्या कारणान वास्को यशवंतपूर रेल्वे रद्द केल्या। वास्को निजामुद्दीन रेल्वे कोंकण रेल्वे मार्गावयल्यान वळयल्या। आज लेगीत दिसभर पावसाची रिपरिप सुरू आसा। राज्य प्रशासनान आपतकालीन सेवे खातीर उत्तर गोंयांत सत्तरी, दिवचल, तिसवाडी आनी बार्देस तालुक्या खातीर नियंत्रण कक्ष उगडल्यात। तिसवाडी 0832 222 5383 आनी 242 6578, बार्देश मोबायल नंबर 8055 665 335, सत्तरीचो मोबायल नंबर 826205 1992, दिवचल 87999 34644 आनी पेडणे 90679 10323 ह्या नंबराचेर संपर्क साधचो अशें राज्य प्रशासनान कळीत केलां। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 28 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। राज्यातले काँग्रेस सरकार तरणाट्यांच्या भविष्या कडेन खेळ करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सिकर हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत केलो आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांचे जाले लोकार्पण। 8 लाख कोटी लाभार्थ्यांक जालो लाव। मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावेल्यान संसदेच्या दोन्ही सभाघरांत बोवाळ जाल्ल्यान कामकाजात आडमेळी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सादर केल्ल्या चित्रपट दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत जाले पारीत। येता त्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मेरेन राज्यात मिना व्यवसाय जातलो सुरू। सरकाराक 350 कोटी रुपयांची मेळटली येणावळ। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो विश्वास। आनी संशोधकांक घेवन दर्या संशोधना खातीर वचपी NIOचे जहाजाक भारतीय तटरक्षक दळान दिले जीवदान। धाडसी कामगिरीन 36 लोकांचे वाटयले जीव। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।